आज हांव मळबा कडेन आशिर्वाद मागतां. आशिर्वाद आमचो स्वर्गेस्त मनोहरबाब पर्रीकर हांचो गोंय पासत, गोंयकाराचे पासत आनी गोंयच्या ह्या मातयेचे पासत. आज मातसो हांव इमोशनल जालां. आज म्हजे बरोबर आसा मनोहरबाब पर्रीकराचो चलो उत्पल बाब पर्रीकर आनी तांकां हांगा पळोवन म्हाका आज मनोहर बाबाची खूब याद आयली. उत्पल बाब नमस्कार. नमस्कार. हांव तुज्या बापायक पयलो मेळ्ळो इन द इयर 2000 एट द वेरी सेम स्पॉट जंय ताका अग्नी दिली. 2000 गव्हर्मेंट चेंज जातालें. म्हाका धाडिल्लो पर्रीकर बाबा कडेन उलय आनी लिगॅलिटीज ब्रेकअपाच्यो सुरू कर म्हणून. फर्स्ट टायम आपूण म्हणपाक लागलो. ताणें म्हाका फोन केलो. थंय म्हणपाक लागलो. आपूण म्हणपाक लागलो तुका मिरामार थंय मेळटा. थंय ताजे बरोबर आशिल्लो तो आनी संजू. फर्स्ट टायम तांबडी गाडयेंतल्यान देंवलो आनी थंयच्यान आमी सुशांत बाबाच्या घरा कडेन आल्तोस मानोरान गेले. दिस इज माय फर्स्ट एसोसिएशन which lasted for 20 years. A great man. I mean, there is in my life there are very few people whose whose love for Goa will be spoken about, will be thought about, and for generations to come. Thank you. Utpal, let me simplicity of your father. आमी कितले जाल्यार भायले. तूं ताजो रक्त. एकदां अशें म्हाका कोणें सांगलें की ताका ताजें तें जोतें पळय आशिल्लें तें सगळें गोंय भोंवून झरिल्लें, निर्शेल्लें, खर्शेल्लें आनी थकिल्लें. तें ताजें जोतें तें 26 थिकडी तें जाल्लें. म्हणटकीर एक दीस म्हाका कोणें सांगलें की तुमी ताका तें जोतें काडून नवें जोतें हाडलें म्हणून. हाजेर म्हाका तुमी एक दोन गोश्टी सांगात की तो मनीस कितलो सिंपल आशिल्लो. खरें म्हळ्यार सिंप्लिसिटी हे खूब जाण करपाक पळयता. जाल्यार खूब पॉलिटिशियन जाले ते सिंप्लिसिटी शो कसो दाखयता. हय. कुर्त्यांतल्यान हात घालता. हय. मागीर केन्ना केन्ना ते खंय तरी व्हडल्या गाडयांनी भोंवतानाय दिसता. हय. पण ही सिंप्लिसिटी म्हणटात ती एक नेचर किंवा नर्चर हे दोन गजाली आसता. तातूंत ती खंय पडटा तें म्हाका अजून खबर ना. आनी म्हाका आतां हालीं दिसपाक लागला की तेका एक नेचरान पडटा काय कितें. आनी मे बी ते नेचर तुजो एका प्रकारचो आसल्या खातीर मागीर तूं तें नर्चर जाता. म्हणजे वेन यू आर टॉट, तुका आवय बापूय कितें शिकयता व्हडलो जातना तेन्ना ते सारकें एक ठसो कसो तुज्या हातून येता स्वभावान. सो अशें म्हाका डावट येता हालीं. कित्याक हे फक्त म्हज्या बाबाचें म्हणजे सिंप्लिसिटी ताका म्हणना. इवन म्हजो आजो आशिल्लो आनी त्या जनरेशनाचे जे लोक आशिल्ले ते सिंपल रावताले, विचारूय सिंपल आशिल्ले. पण एक खंय तरी तांचें थिंकींग पळयल्यार ते तूं म्हणपाक येता की किंग ऑफ युअर ओन लायफ. म्हणजे ते तांचे सगळे जाण एक्चुली व्यापारी. हांव तो सदांच विचार करता की हे सगळे व्यापारी आमीच. म्हणजे म्हजो बाबा बी मातसो इंजिनियर बी जालो पण तरी सुद्दां शेवटी स्वताचोच खंय तरी एम्प्रेगात करपाक रावंक ना. स्वताचोच धंदो चालू केलो. सो ते व्यापारी दुकानान वचप, परते घरा येवप, सुशेगाद न्हिदपाक मेळप. मागीर हो फ्रिडम जे आसा ते खंय तरी आंगान आशिल्ले आनी ते त्या हातून सिंपलूय रावताले. सो तो नेचरूय आशिल्लो आनी ते नर्चरूय जाले.
आनी ते पयलींच्यान आसा म्हणजे आमी ते केन्नाच अशें वेगळे अशें धरूंक ना. इनफॅक्ट मागीर रक्षा मंत्री जाल्योकूच अडचणी येवपाक लागल्यो. म्हणजे आतां रिपब्लीक डे आसा, तुमी पळयला आसतले. आतां कितें करपाचो, त्या दीस पयल्या फाटी फात बी मारून बंद गळा घालून आमी सुद्दां चकीत, आमी बी रावन फोटो काडले बरोबर. सो आनी कितलेशेच तो आमी रिपब्लीक डे सेलिब्रेशनाक वचच्या पयलीं तो व्हायरल जालो फोटो. असो एक च्या पितना आसा विथ बंद गळा. सो ते अशें म्हणजे ते करप वॉज आउट ऑफ द वे. सिम्प्लिसिटी वॉज जस्ट नॉर्मल. म्हणजे इवन आय डोंट वॉन्ट टू डिस्कस ऑन दॅट अशें इतलें हें आशिल्लें. ते खंय तरी आमच्यानूय आयलां. मे बी पार्ट ऑफ नेचर वीच विथ नर्चर यू कॅन कंटिन्यू इट. हाजेरूच तुका एक तो बंद गळा घालून हाव अनकम्फर्टेबल वॉज इट. हय, तो ते बंद गळा घालून अनकम्फर्टेबल आशिल्लो. वयल्यान तो घालून थंय बसपाचो थंय. ते एक वेगळेच आनी सगळे फॉर्मल मिलिटरी डिफेन्स रक्षा मंत्री असल्या खातीर सगळे यू हॅव टू गिव प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो प्रॉपर प्रोटोकॉल विथ नॉट ओन्ली डिग्निटरीज बट विथ द आर्मीचे बी सगळे. सो ते आशिल्ले पण भितरल्यान अनकम्फर्टेबल तेच न्हय आमी सुद्दां आशिल्ले. आमी थंय बसून आशिल्ले सायडीक आशिल्ले पण आमी सुद्दां हो आतां कसो ही वील बी मॅनेजींग दीस आमकांय प्रश्न आशिल्लो. हय, सो ते एकदांचो तो जालो की इट वॉज लायक तूं खंयच्या हाका प्रोग्रामाक वचून येता त्या पुरतोच ते केला आनी दॅट वॉज अ क्लोज चॅप्टर फॉर द नेक्स्ट इयर. तें भाशींग काडून जालें आनी ते दवरून फुडल्या वर्सा परत हो दीस येतलो परतो. थंय जालो तो विशय. आतां दिल्लीच आसतना मनोहरबाब पर्रीकर वॉज द ओन्ली मॅन, ओन्ली गोंयकार हू वॉज क्लोजस्ट टू आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र बाब मोदी. सगळ्याच जाण जे पॉलिटिकल फिल्डान आसात तांणी सगळ्यांनी म्हाका सांगलें की हांचें इक्वेशन दोगांयचें खरें बरें आशिल्लें. बोथ एडमायर्ड इच अदर. बोथ वर चीफ मिनिस्टर्स ऑफ अ स्टेट who from the chief minister both went to central govern India. जेन्ना मनोहरबाब पर्रीकर बरो ना जालो आनी लिलावतीन तांचें चॅकअप चलिल्लो तेन्ना प्रायम मिनिस्टर स्पेशल लिलावतीन आयलो. त्या रुमान मनोहरबाब आशिल्लो, तूं आनी तुजो भाव आशिल्लो, प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो आनी प्रायम मिनिस्टराचो सिक्युरिटी आशिल्लो. दीस वॉज असो टायम प्रायम मिनिस्टरा कडेन केन्नाच मेळना. हाव वॉज द रिलेशन, वॉट वॉज द फिलींग एंड वॉट इज युअर पर्रीकर फॅमिली एसोसिएशन विथ मोदी? तशें राजकीय हातून पयलीं तसो व्हडलो नरेंद्र मोदीजी कडेन संबंद तांचोय नाशिल्लो. कित्याक तांकां भारतीय जनता पार्टीची जी जबाबदारी आसताली ती चडशी उत्तर भारतांत मेळिल्ली मोदी आनी हांगा चडशे प्रमोद महाजन बी तांकां जबाबदारी आसता. तशें पयलीं तांचें व्हडलें इंटरेक्शन जावूं नाशिल्लें. पण मागीर चीफ मिनिस्टर जातकूच गुजरातान एकदां भुकंप जाल्लो तेन्ना गोंयान एक गांव एडॉप्ट करून थंय बाबा CM आशिल्लो. सो तेन्ना ते सारकें बिल्ड केलें. थंय तांची इंटरेक्शन वाडलें आनी मागीर तुमकां हांगा गोंयान कशें एक आशिल्लें की बाबाक अंडरकरंट जो पॉप्युलेशनान आसा तो कळटालो. आनी हांगा जेन्ना नॅशनल एक्झिक्युटीव जाली तेन्ना लिडर कोण आसचो. BJPचे जे इलेक्शनाक 2014 पयलीं वता 2013 म्हाका दिसता हांगा नॅशनल एक्झिक्युटीव जाल्ली मेरेटान. सो लिडर कोण आसचो हाचेर खूब मंथन चालू आशिल्लें. मिडिया वेगळे वेगळे हे स्पेक्युलेशन करताले. पण खंय तरी बाबाक अंडरकरंट कळिल्लो की जर प्रायम मिनिस्टर मोदी लिडर म्हणून डिक्लेअर जालो जाल्यार बऱ्यापैकी लोकांचो सपोर्ट मेळटलो हें कळिल्लें. आनी हें आमकां एकदां उलोवन सुद्दां दाखयलेलें. हाचेर आमचें डिस्कशनूय जालें. आमी एक सावथ गोंयच्या पासून सावथाक
एका अशें 2 दीस टायम काय मेळनाशिल्लो सो 2 दीस रेस्ट घेवपाक खंय एका हाचेर रिजॉर्टार गेल्ले थंय उलोवन सुद्दां दाखयलेले की मोदीक बरो अंडरकरंट आसा स्ट्रॉंग तो लिडर जाल्यार वी कॅन कम क्लोज टू द मेजॉरिटी कोणेच ड्रीम करूं नाशिल्लें की मेजॉरिटी मेळटली म्हणून सो ताच्या खातीर हांगा तांणी तांचें नांव प्रोपोज हळूच मिडियांतल्यान करून आनी मागीर ते फुडें गेले तेन्नाच्यान तांची रिलेशनशीप तशी क्लोज जायत गेल्या तांकां ते आपल्या कॅबिनेटान जॉयन जावपाक तांकां म्हणजे तांणी खूब सांगून म्हणजे इट वॉजंट इजी गोंयान 21 सीट म्हणजे मेजॉरिटी आयिल्ली BJPक पयल्या फाटी आनी ते मॅन्डेट लोकांची आसतना मदींच तशें पळयल्यार बाबान खंयचेच टर्म कंप्लीट करपाक पावूंक ना एज अ CM आतां पळयल्यार इन हायंडसायट अरे कंप्लीट करपाक मेळपाचो अशें दिसता पण 21 सीट येवन ती सोडून प्रायम मिनिस्टर आपयता तर हाचेरूय तुका खबर आसतली कशी स्टायल की सांज जाली ते गव्हर्मेंट गाडी सोडटालो मागीर काम करत फायली सायन मारत बसप मागीर खंय तरी फोन मारप कोणाकूय फोन तुका आसत किंवा कोणाक म्हाका आसत किंवा कोणाक आनी कोणाक आसत फोन मारलो जेवपाक आनी घरा गेलो मागीर जेवन म्हाका फोन आयलो आनी म्हणपाक लागलो यो हांगा आपूण हांगा काम करपाक बसला आमी जेवपाक या हांवें पिकअप केलो आनी आमी वताले म्हणपाक लागलो प्रायम मिनिस्टर म्हाका फाटीं लागला म्हणपाक लागलो दिल्ली यो म्हणून हांवें म्हटलं तो सिरियस कितलो आसा हें आतां ताणें 2-3दां हें केलां हांवें पयलीं हें केलें पण तो व्हेरी सिरियस आनी आतां तो रोखडोच यो म्हणटा ताका कॅबिनेट एक्सपांड करूंक जाय तेन्ना हांवें सांगलें आतां तूं प्रायम मिनिस्टराक ना म्हणपाक एक कितें तरी बरें रिजन आसचें पडटलें अशेंच ना म्हणपाक येना आनी ताका थंय 282ची 30 वर्सांनी फूल अख्ख्या इंडियेन मेजॉरिटी मेळिल्ली ताका ना कशें म्हणटलो सो तो डायलेमा आशिल्लो शेवटी ताणें तें एक्सेप्ट केलें ही गॉट इमोशनल वायल रिजायनींग बी तुमी पळयलां आसतलें सो तेन्ना थंय वचून म्हाका दिसता एक ही वॉज वन ऑफ द पर्सन्स हू कूड कॉल ऑन द प्रायम मिनिस्टर आनी प्रायम मिनिस्टर एक वर ताचे बरोबर बसून दे कूड डिस्कस टॉपिक्स थंय तांचे खूब म्हणजे कळटा की तांचें इंटरेक्शन खूब हाचेर जातालें म्हाका याद आसा हांगा खूब जाण फकाणां मारतात म्हणजे ते राफेल सायन केले फ्रांसाक प्रायम मिनिस्टरान डील तेन्ना हांगा नुस्तें धरून एक फोटो आतां तें नुस्तें धरलां कित्याक ती सुद्दां स्कीम बाबानूच हांगा CM आसतना आनी ही ऑलवेज लायक टू फिनीश वॉट ही हॅज स्टार्टेड आनी ती गोंयकारांक अभिमानाची हे आशिल्ली की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन फिशींग बी हातूंत मेळपाक त्या स्किमी अंडर तो स्टॉल बी आशिल्लो सो जाणी तें केलां आनी जांकां गोंयकार फुडें सरपाक सेल्फ एम्प्लॉय जावपाक इंट्रस्ट आसा तांकांच ते म्हणूनच तो ते करपाक आयलो इन्स्पायट ऑफ ही बींग रक्षा मंत्री आनी कोण आशिल्लो जाल्यार ना ते दॅट इज बिलो माय प्रोटोकॉल म्हणपाचो कळ्ळें न्ही पण तो त्या आवडीन आयिल्लो आनी मागीर हांगा काही अपोजिशन जे केन्नाच हांगा गोंयान खरें तेन्ना रक्षा मंत्री आसतना खूब डिफेन्स एक्सपर्ट जाल्ले इफ यू रियलायज कळ्ळें न्ही आतां ते नाच जाले आतां गोंयचो कोणूच राफेल आनी हाचेर उलयना डिफेन्स रिलेटेड इश्यूज वी आर फार अवे फ्रॉम डिफेन्स रिलेटेड इवन चायना थंय सद्या टसल जाल्ले थंय सुद्दां गोंयकारांक तो विशय नाशिल्लो हय पण त्या टायमान 2 वर्सां गोंय कितलेशेच सोऱ्याचेर तर सगळ्यो अपोजिशनांतले डिफेन्स एक्सपर्ट जाल्ले सो ते सुद्दां डिस्कशन तांचे ऑब्वियसली पयलीं जाल्ले तो पयलींचो कितें आसा कॉन्ट्रॅक्ट तातूंत ही अडचण आसा सो आतां कशें फुडें वचपाचें फ्रांस इज अवर स्ट्रॅटेजीक पार्टनर यू कॅनॉट जस्ट से आमी तुमकां भायर उडयता सो हाव टू गो अबावट सो हे सगळें डिस्कशन जालें आसतलें ही वॉज दॅट वे व्हेरी क्लोज विथ हिम कमींग बॅक टू तेन्ना आय कूड सेन्स म्हणजे ही वॉज कन्सर्न आनी हें इतलेंच जावंक ना आमी USाक जेन्ना गेले आनी थंय मागीर प्रायम मिनिस्टर कितें ट्रॅक करतालो ते तेन्ना म्हाका कळ्ळी आमी थंय अमेरिकन दोतोराच्या जो किमोथेरपिस्ट आशिल्लो ताच्या क्लिनिकाच्या भायर बशिल्ले आनी मदींच म्हजो फोन वाजलो आनी इट्स फ्रॉम प्रायम मिनिस्टर्स ऑफीस आनी थंय बाबा कडेन तो जस्ट बिफोर द फर्स्ट सेशन विथ द डॉक्टर ही स्पोक टू हिम सो इतले ताची कन्सर्न आशिल्ली आनी ही हॅज फॉलोड अप इवन ही वॉन्टेड हिम टू गो टू पुर्तुगाल ताणेंच सजेस्ट केलें ही हॅड गॉन फॉर बायलॅटरल टॉक्स विथ पुर्तुगीज प्रायम मिनिस्टर तेन्ना तांणी थंय एक सेंटर पळयलेलें सो म्हजेर तेच प्रेशर आशिल्लें
बाबा डिडंट वॉन्टेड टू गो आउट ऑफ द कंट्री हां आनी ताचें तें लेटर सुद्दां म्हाका बरोवन ताणें दिलां पण एक प्रायम मिनिस्टरानूय सजेस्ट केल्लें फॅमिली मेंबर्सूय लागिल्ले सो ही हॅड कॉशन ही वॉज ट्रॅकिंग हिज प्रोग्रेस आनी तेन्ना हांव सायडीक बशिल्लो म्हणून म्हज्या कानार पडलें की ये बिमारी वील पॉवर से फायट करते म्हणून अशें प्रायम मिनिस्टरान बाबाक सांगलें आनी तेच ही शोड लेटर. सो हाव वॉज दॅट फिलींग इन दॅट तुमकां दोनी चल्यांक ताच्या त्या लिलावतीन प्रायम मिनिस्टरान कितें सांगलें? ना म्हणजे प्रायम मिनिस्टराक खबर आशिल्लें बाबाचो स्वभाव हां की ही इज नॉट द वन वील लिसन टू इवन डॉक्टर्स. सो बेसिकली ही ओनली एडवायज्ड बाबा हां की आतां तुमी ताचें आयका म्हणून म्हजें आनी अभियताचें आनी डॉक्टरांचें. सो दॅट वॉज हिज एडवायस. It is great on a prime minister to come to visit his colleague and to ताका ताजो ट्रेट खबर आशिल्लो हो आमचो हट्टी गोंयकार म्हणून ताका फक्त हे दोगूच चले इन दीस अवर जाग्यार हाडूंक शकतात. लेट अस डेविएट इनटू मॅनरिजम. मनोहर बाब पर्रीकर हो कसो मनीस? एक दीस ताका कितें दिसतालें ही वॉज अ लिटल डिफरंट कायंड ऑफ. एकदां एका कन्वर्सेशनांत ताणेंच सांगिल्लें म्हाका की एक दीस म्हणपाक लागलो दोन पोन्नेरात गोंयकार उलयताले, एक श्रीनिवास बाब देपो आनी एक मनोहर बाब पर्रीकर. म्हणटकच श्रीनिवास बाबान पर्रीकर बाबाक कितें सांगलें तेन्ना पर्रीकर बाब हांगा रावतालो तुमच्या पोन्न्या घरा. हय अरे आपूण म्हणपाक लागलो एक नवो प्रोजेक्ट बांदता, तूं जाल्यार थंय एक कित्याक घेना? पर्रीकर बाब टर्न्ड अरावंड एंड टोल्ड यू देंपो म्हणपाक लागलो इतलो श्रीमंत जावं ना पर्रीकराक विकतो घेवपाक. हय नाव लूक एट द ग्रेस ऑफ टू पीपल. हय श्रीनिवास बाब देपो ही ऑफर्ड इन बाबा आपूण तुका फुकट दिना, 4 पयशे कमी दिता तुका, पण हो आपलो प्रोजेक्ट बरो आसा, व्यू बरो आसा, तूं कित्याक घेना? आतां पर्रीकर बाबाचें तें रोखडेंच सटकतालें न्ही, ताणें रोखडेंच तें मल्टिप्लाय करून दीस बोथ वॉज इन गूड ह्युमर. हय नाव टेल मी अशें ह्या मनोहर पर्रीकर जाणें गोंयच्या खातीर इतलें केलें, हाव डज अ सन सी दॅट फादर? वॉट इज दॅट इन्स्पिरेशन दॅट यू ड्रॉ फ्रॉम दीस ग्रेट मॅन विथ whom you have spent all the time more than anybody else? हय ना सो बिगेस्ट एसेट वीच इज ही हॅज गिवन टू मी म्हणपा येता इज दॅट इंटिग्रिटी एंड ऑनेस्टी. Yes. आनी शिक्षण आनी कांय दिवपाची गरज नासता आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक. हाजेर म्हाका तुजो प्रश्न जातकीर आय हॅव टू टॉक. तूं उलय कंप्लीट दीस. सो ते दिला आनी ती इनफॅक्ट विचार केल्यार गोंय सारक्या राज्यांतल्यान ताका फक्त 2 MP आसा. कॅबिनेट कमिटी ऑन सेक्युरिटी जे 5 जाण कॅबिनेट मिनिस्टर प्रायम मिनिस्टरा बरोबर आनी 4 जाण, तातूंत गोंय सारक्या राज्यांतल्यान एका मनशाक व्हरपाची कितें गरज आशिल्ली? येस ते पोस्ट कॅबिनेट पोस्ट CCS म्हणटात एस्पेशली 5 जाण फायनान्स मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टर, डिफेन्स मिनिस्टर, प्रायम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, हे जनरली पॉलिटिकल हेवी वेट स्टेट्सांतल्यान येतात. गोंय सारक्या राज्यांतल्यान कितें गरज आशिल्ली इतली? वॉट वॉज द नीड? आनी म्हाका थंय खंय तरी ते इंटिग्रिटी एंड ऑनेस्टी एंड दॅट इज ते आसचें पडटा. हय इंटेलिजन्स सी गोंयांक. पण इंटेलिजन्स कॅन बी यूज इन अ बॅड वे ऑल्सो. येस बट युअर फादर वूड आनी नॉट. मेनी टायम्स तसले पोस्ट मेनी पीपल हॅव युज्ड इट फॉर बॅड. हय सारकें. थंय पावणारो इंटेलिजंट नासता अशें नासता. हय ताणें फूल पॉलिटिक्स करून तो आयिल्लो आसता, हय झिजिल्लो आसता पॉलिटिक्सान, सो तो इंटेलिजंट आसता. हय पण ते
बऱ्या हाका वापरतलो हाची गॅरंटी नासता. सो दॅट इट सेल्फ इज नॉट द क्रायटेरिया. म्हणजे गोंय सारक्या राज्यांतल्यान व्हरपाक he could have found any other person from big state, he could have placated any other big state by giving those posts, that post to them. पण ताणें गोंय सारक्या हातून व्हेलें तर म्हाका दिसता इंटेलिजन्स विथ these two traits that was required. पूण हाजो गोंयांत सगळ्यान व्हडलो बेनिफीट जालो. एज अ सन एंड एज अ गोवन आमी वी वील बोथ एग्री की मनोहर पर्रीकरान 1001 गोश्टी बऱ्यो केल्यो. पण एक गोश्ट जी मनोहर पर्रीकरान केली जी केन्नाच कोण करूंक शकचो ना, ही जे पळय 24,000 कोटी मोडून हे पळय आमचो रस्त्याचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाता, ताजो सोल क्रेडीट आज वेता एका स्वर्गीय मनोहर पर्रीकराक. बिकॉज ह्या तूं म्हणटा तसो त्या 5 जाणांन आशिल्लो, ही कूड रिक्वेस्ट. अदरवायज दोन खासदार आशिल्ली आमची धाकटेंशें गोंयांक 24,000 कोटी रुपया मेळप वॉज ब्लेसिंग्स फ्रॉम हेवन. एंड दीस वॉज ग्रेट. थंय ते इक्वेशन विथ द प्रायम मिनिस्टर आनी बाकीचे कॅबिनेट कलिग्स आशिल्ले. मग ताज्या उतराक तांकां ना म्हणून even from coming from a small state like Goa, which has no significance politically for national politics. 2 MP कमी जाले म्हणून काय काटो हालना, सरकार पडना सेंटराचे. पण तरी सुद्धा ते दिवप इज दॅट्स वाय आय विल ऑलवेज बी ग्रेटफूल फॉर देम ऑल्सो. दे रेकॉग्नायज की दीस इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स. यस यस दिस इज एब्सोल्यूट. तुज्या बापायन आपले एंटायर लेट मी मेक अ स्टेटमेंट, ही तुमचे सर्वीस बिफोर कितें म्हणटात तें हें फॅमिली सन्स बिफोर गोवा बिफोर सन्स. ताणें आपल्या दोनी चल्यां खातीर कांयच केलें ना. हांव अशें म्हणना की चोराक ताणें आपल्या चल्यान दियात म्हणून. दॅट मॅन नेवर सॉ दॅट आपल्या चल्यांक आपणें हेल्प करप एट द कॉस्ट ऑफ इवन फोन मारून कोणाकय ना. म्हणून पॉलिटिकली कॉमेंट मारचो पडल्यार दॅट्स वाय आय एम स्ट्रगलिंग. आनी दुसरें इन कॉमिकल हातून हाचें उदाहरण म्हणजे एकदां हांव अमेरिकेक शिकपाक वचच्या पयलीं 15 दीस आशिल्ले म्हजे हांगा BE करून सोंपिल्ले. आनी ह्या 15-20 दिसान अमेरिकेक फॉल सेमिस्टर म्हणटात तो चालू जातालो. सो 15 दीस आनी तशें आमी बिजी आसले ते तुवें केन्नाच कंटिन्युअस असो फॅमिली टायम असो नासतलो. वॉट एवर वी टायम आय गॉट आय चॅरिश्ड. सो तशें म्हाका तेंच म्हणपा जालें की तूं 15 दिसान अमेरिकेक वता, सो तूं आपूण दिल्ली वता तेन्ना CM आशिल्लो, सो कितें काम आशिल्लें प्रायम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी तेन्ना प्रायम मिनिस्टर. तूं यो म्हणपा लागलो. आमी थोडो टायम स्पेंड जातलो बरोबर. मागीर तूं अमेरिकेक वता. सो हांव गेलो बरोबर. प्रायम मिनिस्टरा कडेन मिटींग आशिल्ली. सो आमी गेले. गाडी पावली. चीफ मिनिस्टर ऑफकोर्स इज एक्झेम्प्टेड फ्रॉम चॅक. कळ्ळें न्ही. गाडी पावली 7 रेसकोर्स रोड. PMचे जे हें आसा थंय पावली भितर. आनी हो मदींच लेफ्ट सायडींतल्यान आपूण दार उगडून देंवलो आनी शूट मारली भितर. हांव हांगाच्यान देंवता म्हणसर आय वॉज स्टँडेड देर. सगळे SPG हांव तांकां कितें सांगतलो हांव CMचो चलो म्हणून म्हजे कडेन काय पास ना काय ना. म्हणजे तेन्ना स्ट्रायकूच जालो की हांव बरोबर आसा म्हणून. आय वॉज होपिंग ही वील अशर मी ही इज माय सन म्हणून वतलें म्हणून भितर. हांव थंय भायर रावला क्लूले. लकिली म्हज्या रेस्क्यूक तेन्ना BJPचो सावथ गोवा MP ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डेलिगेशन. रमाकांत आंगले आशिल्लो. तांणी म्हाका पळयलो आनी ही रेस्क्यूड मी. CM साहब के बेटे आओ आओ म्हणून. आनी सो म्हणजे तुमी केन्ना केन्ना जे कॉमिकल हातूंत तांणी कामा फुडें गोंयच्या कामा फाटीं आमकां विसरताले ते दीस इज लायक अ कॉमिकल ताचे एक्चुअल एक्सपिरियन्स. दिस इज एन एक्चुअल ही इज केपेबल ऑफ डुईंग दॅट यू वूड एग्री. हांव हांगा दॅट आनी तेंय रक्त तेंच रक्त तुज्या सी तूं लेट मी एक्सप्लेन यू नो पळय हे म्हज्या विवरांकय सांगूंक सोदतां की जेन्ना एका मनशाचो बापूय चीफ मिनिस्टर आसता तेन्ना नॉर्मली
a lot of things are handled by the son. हाका फोन करप, ताका फोन करप, हें करप. This great man never interfered. And the greatness and simplicity or goodness of Utpal Parikar is he was never an extra constitutional authority. He never interfered in the state business where his father was the chief minister. सारकें हें म्हजें. ना ते दॅट वॉज कायंड ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस. तेच हांव म्हणटालो नेचर नर्चर इट इज ऑल पार्ट ऑफ दॅट. अँड सम थिंग्स तुका सांगच्यो पडना, त्यो ऑटोमॅटीक कन्वे जाता. सो वॉट वॉज एक्सपेक्टेड मी एट दॅट टायम वॉज दॅट बिहेवियर. आतां तेच नेचरान भितरल्यान एक तळमळ आसताली ती म्हज्यानूय आसा. अदरवायज म्हणून कितें सद्या पॉलिटिकली चल्लां तातूंत ताच्या खातीर भितर सदांच एवरी डे इज लायक सदांच सगळ्यान बिगेस्ट बॅटल्स म्हणटात यू फायट वीथ युअर ओन मायंड. Yes. सो एवरी डे तातूंत म्हजें कॉन्स्टंट स्ट्रगल चालू आसा. ताचें आन्सर कितें येतलें तें हांव आतां सांगूंक शकना. स्ट्रगल बिटवीन डुईंग वॉट इज रायट अँड स्ट्रगल बिटवीन वॉट आय एम एक्सपेक्टेड म्हणजे बाबाचें लेगसी आनी हें आसल्या खातीर जे इन्स्टिट्यूशन उबें केलें ताणें गोंयान पार्टी म्हणा ताच्या हातूंत हांवें फ्रेमवर्कान कशें रावप. सो दॅट इज अ कॉन्स्टंट स्ट्रगल Very अँड good. दॅट इज पार्ट ऑफ द नेचर आनी नर्चर. म्हणून हांव फाटीं इवन CCPच्या इलेक्शनाक हांवें कांय न करता सुद्दां म्हजें नांव 2-3-4 दीस पेपरांनी येवपा लागलें. हांवें म्हटल्यार म्हाका अशें करपाची गरज ना, हांव कितें स्ट्रेट सांगूंक शकता. तातूंत तें हाडपाक कोणें हें केलां आय डोंट नो. ताका खंयच्या सायडीन आसा तें सुद्दां म्हाका खबर ना. तें नांव डॅमेज करपाक केलां काय ऑल्सो म्हाका खबर ना. की म्हाका रोखडेंच पोस्टर येवप बंडखोरी केली आहे बी म्हणून. सो ऑल दॅट वेज ऑन मी एवरी डे अँड इट्स अ कॉन्स्टंट स्ट्रगल टू बी ऑनेस्ट. ओके. सो देन आतां तुवें पॉलिटिक्स उगडलां म्हणटकर पॉलिटिक्साचेर या. ही BJP पार्टी पळय आसा, ईच अँड एवरी पर्सन कितलेशे लाख गोंयकारांचे हात मेळून ही पार्टी एक जाली. अँड म्हज्यान म्हणपाक जाता की यू आर अ चायल्ड ऑफ BJP. तुवें हें खूब ल्हानपणा पासून कशी BJP वाडली ती तुज्या दोळ्या मुखार घडली. ह्या पार्टेन 2 इम्पॉर्टंट मनशाचें कंट्रिब्युशन आसा. तुजो बापूय हू वॉज द फेस, द थॉट मेकर, the person who could see the pulse, read the pulse of the people, everything. And another person whose efforts played a lot of efforts in what do I say, he was the political Chanakya. He is Satish Bab Dhon. He built this party. ताणें कितें केलें सारकें ह्या कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान इतले ग्रूप तो मुखार येवना. ही हॅज बिल्ड दीस पार्टी. सगळें गोंय सारकें ताणें आतां कुडचड्याचेर कितले बूथ, पणजेचेर कितले बूथ. तुवें ताका ते म्हणटात रातचो सुद्दां समज सतीशबाब धोणाक उठयलो आनी अकस्मात विचारलें अरे पेडण्या कितले सीट आसा म्हणून तो उठून एका मिनटा भितर सांगता. अशें आशिल्ल्या ह्या पार्टीचेर आनी अशें आशिल्ल्या ह्या मनशाचेर तुमचे व्ह्यूज कितें? हाव कॉम्पिटंट इज BJP टू फेस द नेक्स्ट इलेक्शन? ना, हाचेर एक्चुली हांवें व्हडलें काय उलोवपाची गरज ना. आय एम रायट नाव नॉट इन द डिसिजन मेकींग ऑफ द पार्टी. आनी पार्टी आतां गोंयान फुडें कितें जातलें नेक्स्ट, हांव फाल्यां कितें जातलें हें पॉलिटिकली कोण प्रेडिक्ट करूं शकना. हांगा 24 तारखेक काँग्रेसचें गव्हर्मेंट येतलें म्हणून सांगून BJPन येणारे लोक आसा.
सारकें. कळ्ळें न्ही. सो आय डोंट हॅव टू टॉक ऑन ऑर जस्टिफाय ऑर डिफेंड एनी वन्स whatever behavior or decisions. So I cannot say फुडें politically कितें जातलें, बिकॉज गोंयचें राजकारण इज लायक सो मच स्टेबिलिटी नासता. कितें जातलें कोणाक सांगपा येना. BJP म्हाका दिसता वील गो विथ इट्स आतां 2 वर्सांची परफॉर्मन्स आसा ती दवरून ते लोकां कडेन वतले आनी ऑपोजिशन वील ट्राय टू तांचे कितें मुद्दे तयार जाता ताचेर ते कन्सोलिडेट जावपाक पळयतले. पण शेवटी लोकांक डिसिजन घेवचें पडटलें आनी तें कशें जाता पॅन आउट वील बी शॉर्ट क्लायंब ऑफ सेईंग हाव द पिक्चर हे. आय डोंट हॅव टू प्रेडिक्ट. आय वील बी अ फूल टू प्रेडिक्ट इट टुडे. कित्याक खूब कितें जावपाचें आसा अशें म्हणपा येता. पूण म्हजें अशें म्हणणें की हें फुडलें इलेक्शन एवरीबडी वील बी सगळे पॉलिटिशियन वील बी अ मेजर प्लेयर. पूण म्हजें अशें म्हणणें की गोंयांत 2 चाणक्य आसात. पॉलिटिकली इंटेलिजंट एंड कॉम्पिटंट पीपल. सतीश बाब दोंड फॉर BJP एंड विजय बाब सरदेसाय फॉर ऑपोजिशन. हें फुडलें इलेक्शन ह्या दोगांयचें पळय इंटेलिजन्स एंड एबिलिटी, विजयाची एबिलिटी टू गार्नर सगळ्यो पार्टी कश्यो एकठांय करून, सतीश बाब धोणाची एबिलिटी टू ग्रासरूट कशें एकठांय करून वोट्स कशें गार्नर करपाचे. दीस वील बी द 2 very important, very intelligent Goans who will fight for the next election. हाजेर तुमचें म्हणणें? हाचेर हांव एकूच म्हणटा, तूं एका सायडीन BJP आसा, हय, थंय सगळें खबर आसा. हय. दुसऱ्या सायडीन तूं विजय म्हणटा, हय, ताचेर बाकीचे एग्री जाता न्ही. हय. ताचेर सगळेंच जावन आसा की ते एकठांय येवं शकता, कितें मुद्दे घेवन येतले. सो म्हणून हांव म्हणटा की आतां हांव कांय प्रेडिक्ट करूं शकना, ऑनेस्ट उलयतना. BJPचे गव्हर्मेंट आसा ते तांकां दे वील बी द डिफेंडंट इन पब्लीक कोर्ट. आनी दुसऱ्या सायडीन कितें ऑल्टरनेटीव येता दॅट ओन्ली टायम वील टेल. सो आय कॅनॉट प्रेडिक्ट इट रायट नाव. पण कितें एकठांय येवन येता का स्प्लीट रावता हाचेर सगळें इक्वेशन आसतलें. म्हणून हांवें म्हटलें तूं एज्यूम करता तशें जातलें आय डोंट नो. सो तें तांकां तुवें विचारचें पडटलें. आय कॅनॉट comment on that. Very intelligent and a very thoughtful, सारकें politically correct answer. कित्याक ताका हांवें एग्री जाल्यार BJPन काय म्हणचें ना, त्या सायडीन कोणाक कितें दिसतलें ताचेर तें म्हाका ट्रिगर करपाचें ना. सो ते तुवें तांकां विचारून सोल्युशन ताचें कितें तांच्या फुडें मनान आसा तें हाडचें पडटलें. Now let me come to one question. मनोहरबाब पर्रीकराचें प्रेजन्स वॉज इन 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. सगळ्या 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन ही वॉज वन मॅन हू कूड स्टँड इन ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. इफ टुमॉरो यू वॉन्ट टू स्टँड रिप्रेझेंट गोवा, जसो तुजो बापूय तो फ्लॅग घेवन गोंयचो मुखार सरतालो तसोच समज तुका सरपाक जाय, तुका एक पणजे कित्याक? बाकीच्यो 39 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात. हाजेर तुजें म्हणणें कितें? पणजे जिवाची आसा. ताचो एक वेगळो म्हज्या आयुश्यान वेगळो अर्थ आसा. इट्स नॉट गोंयान आज पॉलिटिक्स पळयलें, इट्स नॉट पॉलिटिक्स गोंयचें. इट हॅज बिकम अ कॉंग्लमरेशन ऑफ MLAs, पंच आनी सरपंच. खंयचोय प्रोजेक्ट जाता, तो प्रोजेक्ट जालेकूच थंयचो इधर अपोज करता किंवा तो फक्त म्हजोच प्रोजेक्ट म्हणटा. खंयच्या गार्बेज प्लांटान काणकोणची गार्बेज गेल्यार प्रश्न निर्माण जाता. आतां काणकोणकार म्हणूं शकता की आय एम ऑल्सो टॅक्स पेयर ऑफ गोवा, म्हज्या टॅक्साचो पयसो त्या प्लांटान लागला. आतां प्रॅक्टिकली काणकोणच्यान गार्बेज थंय पावूं शकना, बरोबर? सारकें. गार्बेज जनरली लागच्या एरियेंतल्यानूच वतली थंय. पण हे प्रश्न निर्माण जावप गोंयान, हे खंय तरी एक वन गोवा अशें विजन मेळना. दीस इज गोवा ऑफ इंडिविज्युअल MLAs, इंडिविज्युअल सरपंच विदीन दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी. मागीर ते तांच्या प्रमाणे मागीर MLA
बँड जावचो पडटा. सो विजन इज डिवायडेड. आणि पणजी इज वन कॉन्स्टिट्युएन्सी which still has that capability to give someone, we will think not about पणजे, about गोवा. म्हणजे बाबान पणजेन खूब काम केलां. आतां हो पूल बांदला तो एक्चुली म्हणपा येता मडगांव वता तो हय अटल सेतू. पणजेन येना, पण विचार पणजेकारांचो करून बांदला. कित्याक तो पूल जावच्या पयलीं डिसेंबरान तूं जर नॉर्थाक आयलो आनी तूं परतो पणजे वता दनपारां, कितलो वेळ लागतालो तुका ब्रिजा पयलीं? 1.5 वर लागताले ब्रिज क्रॉस करपाक हय. अटल सेतू जावच्या पयलीं हय. डिसेंबरान. हय. हांव जाल्यार 15 दीस म्हज्या फॅक्टरीनूच वचनाशिल्लो. हय. की थंय गेलो म्हणजे परत येवप सांजचो म्हणजे 1.5 वर म्हजे हांगा पर्वरी गेले. पणजेच्यान त्या डितल्यान गेल्यार बॉम्बे पावतालो, हांगा पावनाशिल्लो, इतलो टायम लागतालो. सो म्हणजे हो पणजेकारांक इजी जावपाक मडगांवकारांक दुसरो पूल बांदून दिलो. सो सगळो विचार पणजेचो करतालो, पण पणजेक इलेक्शनाच्या वेळार बी तितलो टायमूय दिवचो पडनाशिल्लो. ही वॉज कॉन्फिडंट अबाउट पिपल ऑफ पणजे. तो म्हणून दुसरे कडेन भोवूंक शकलो. आनी म्हाका दिसता पणजे इज वन कॉन्स्टिट्युएन्सी. इट इज अ सॅड थिंग की सद्या पणजेची लिडरशीप रोल ना जाला. एसेंब्लीन पणजेचो आवाज आयकपाक येना. कळ्ळें? पणजेचो आवाज पयलीं बाबा आसतना कसो एसेंब्लीन एज अ ओपोजिशन ऑर एज अ CM पणजेचो मनीस थंय आवाज काडटालो. तशें ना. आतां पॉलिटिक्स अबाउट मॅनेजींग कितें फायनान्शियली ग्रूप केले तशें जाला. एन्ड म्हाका दॅट इज हर्टींग मी मोस्ट. म्हाका आज तुका सामको आय एम लिटल नॉस्टाल्जीक. म्हाका तुजो बापूयच उलयता, पर्रीकर बाबूच तुज्या रुपान उलयता असो दिसलो. आनी हांवें कितें केलें जाल्यार तें रिडीम करपाक प्रयत्न आसतलो. जाल्यार आमी तशी फॅमिली इज नॉट लायक पॉलिटिकल फॅमिली अदर दॅन माय फादर ही एक्चुली जम्प्ड इनटू इट. पण तशें म्हणून आमी पयलीं सेपरेट रावताले. पण तो एक इमोशनल कनेक्ट आसा पणजे बरोबर. एन्ड लेट वाय शूड आय डिनाय अदर्स प्लेजर ऑफ डिनायींग मी अगेन. पूण अशें म्हणटात तुका रूच आसा जिरवण. तूं एक पावल मुखार घालता आनी 2 पावलां फाटल्यान घालता. ना तशें कांय ना. तेंच तें हांवें म्हटलें की दिस इज अ कॉन्स्टंट. सी बाबाच्या वेळार कितें आशिल्लें की देर वॉज अ वॅक्यूम. एन्ड इट इज मच इजी टू फायट युअर ओपोनंट्स देन टू फायट विदीन युअर रँक्स. सो द कन्स्ट्रेंट्स वीच आय एम फेसिंग, द रेजिस्टन्स वीच आय एम फेसिंग, वीच यू नो यस यस is there. I should not deny it. But it is within that framework I want to do something. And ताचो म्हजो प्रयत्न आसा. आतां whether it is what I think will be redeemable by the time my chance come, I don't know. Only time will tell. But every day it's a constant struggle in my mind which I face. एक दीस दिसता की सगळें काय लागना म्हाका, this is right thing, this is wrong. पण केन्ना केन्ना सगळे बाकीचे लोक आसात तांणी इतले वर्सां दिल्या पार्टी खातीर, तोय विचार करचो पडटा. सो इट इज अ स्ट्रगल एन्ड आय एम गोईंग थ्रू दॅट रायट नाव. व्हडले जेन्ना म्हणटात की व्हडलें झाड आसता ताचे सकयल काय ग्रो जायना, पण तें झाड गेलें की वत पडटा. तें झाड प्रोटेक्टूय करत आसता बीक. इट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम स्टॉर्म. यस कळ्ळें? व्हांवून वचना मागीर बी. पण तें झाड गेलें वत बी पडपाक लागलो ती रुजता आनी रोंपें जाता. तें आतां कितलें व्हडलें जाता ताका अडचण कितें जाता, इट हॅज टू वेदर ऑल द स्टॉर्म्स. सो ते ओन्ली टायम वील टेल. बट दॅट स्ट्रगल इज गोईंग ऑन. खरें बरें दिसलें. आय मीन आय एम टुडे फिलींग नॉस्टाल्जीक की that blood of Manohar Bab Parrikar is still flowing in your veins. ना दॅट ब्लड. तूं हांगा तुज्या प्रोग्रामाचें नांव कॅन्डीड आसा, पण आय डीड नॉट बी कॅन्डीड अबाउट एवरीथींग. No, definitely not. By being uncandid, I can still convey a lot of things. Of course, of Yeah, course, I of think- course, of course. आणि तुझ्या सी देर इज दॅट तुमी पार्राचे पळय लोक आसात त्यो गुगल्यो सारक्यो घालूंक जाणात. यू नो टू रीड द पीच व्हेरी वेल. वेन यू आर गोइंग टू बॅट एंड वेन यू आर गोइंग टू बॉल हें कोणाकूच कळचें ना.
And this is one of the shrewdness of being in politics. आतां हे जितलेय पणजेकार आसात, गोंयकार आसात, all of them said, have told me to tell you that they will never forget the goodness, the effort, and तो मोग जो तुज्या बापायन ह्या गोंयचे पासत दिलो, स्पेशली मी, आय कॅन नेवर फॉरगेट हिम. हांव खूब खेपो ताजे कडेन युअर फादर एंड मी यूज टू झगडपाचें, आमी सामकें झगडून म्हणटा ते कितें निमाणे कडेन चूक असल्यार चुकूय सांगतालो तो, बट द लव दॅट आय हॅव, and I hope you will not disappoint Goans by not keeping that flame alive. I have conveyed. Thank you so much. रक्ताक हात लावन बरें दिसलें. हाजे वयल्यान आनी कांय उलोवपाचें ना. विश यू वेल ऑलवेज. Thank you. थँक यू. हय थँक्यू. आनी एकूच लास्ट सांगता की तूं खंय म्हाका हालीं कोवीड आसा म्हणून खंयच्या फंक्शनान आमी मेळूंक ना, पण केन्नाय तूं आयलोच एक युनीक फ्लेवर और युनीक पर्सोना त्या फंक्शनान आसतालो. तुजो प्रोग्रामूय त्याच प्रमाणे एक युनीक आसा, एक सारको गोंयचो प्रोग्राम कसो दिसता. सो म्हणून कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक यू. थँक्यू. थँक यू.